प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुबाचो 15वा विसवोर, वोड 1 आनी 2 आनी 10 ते 14 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्सेस 1 and 2 and 10 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेरुसलेमाक थान फारिजियो आनी धोमशास्त्री जेजूशी येयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं हात धुयनात. लोकांक आपणा सोडशी आपोवन ताणें तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडा भितर वेता ते मनशाक मेळी करिना, पूण तोंडांतलें भायर सोदता तेच मनशाक मेळयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं? ताणें प्रतिपाद केलो, म्हज्या सर्गीच्या बापान लावंक ना तीं सगळीं झाडां उमटोन वेतेलीं. तांची खबरूच नाका. ते आपुणूच कुड्डे आनी एकलो कुड्डो दुसऱ्या कुड्ड्यांक वाट दाखयता तेन्ना दोगूय फोंडांत पडटले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन फारिजियो आनी धोमशास्त्री जेरुसलेमाक थान जेजू कडेन येतात आनी जेजू विचारतात, तुजे शीस आमी जी चाल कोत्ता, आमी जी परंपरा आसा आमची, जेवणा आदीं ते आपले हात धुयनात. हें आतां कितें? कित्याक काय तुजे शीस आमी जें कोत्ता तें करिनात? आनी बाबणीनो, जेजू त्या धोमशास्त्रांक आनी फारिजियोंक जाबाब दिवच्या सुवातेक तो लोकांक थंयसर आपयता. लोक थंयसर जेजू कडेन सदांच येतालो आयकोपाक आनी सगळ्या लोकांक वजीर ह्या डोंग्या लोकांक, ह्या डोंग्या लिडरांक जबाब दिता. आनी कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, तोंडांतल्यान भितर वता तें मनशाक मेळ्ळें करिना, पूण तोंडांतल्यान भायर सोदता तेंच मनशाक मेळ्ळें करता. भावणीनो, फारिजियो आनी धोमशास्त्रीचो प्रश्न आसलो, तुजे शीस कित्याक हात धुयना? कित्याक जें ते खातात तें आतां मेळे वस्त आपले मेळ्या हातान तें तांच्या पोटान वता. आनी जेजू आतां जबाब कसलो दिता? म्हणटा, तोंडांतल्यान भितर वता तें मनशाक मेळ्ळें करिना, पूण जें तांच्या तोंडांतल्यान भायर येता तें ताका मेळ्ळें करता. म्हणजे जेजू त्या फारिजियो आनी धोमशास्त्र्यांक सांगूंक सोदतालो की तांची चाल जी आसली वा तांची जी परंपरा आसली, तांचें ट्रेडिशन जें आसलें तें घट धरून ते आतां आपलो हुकूम चलोवंक सोदताले. आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो की ते आतां देवाचो मोग करपाक, देवाच्या बरोबर संबंद दवरपाक, मनशांशी संबंद दवरपाक, तांकां मोगान तांचे बरोबर वागपाक हें ते विसरलेले. आनी ते आतां फकत जें करूंक जालें म्हणजे मागणें करपाचें, कितें वाचपाचें, कितें करपाचें, तेंच तांचें चाल आसली. ते आतां कोणाचेच पडोंक नासलें. आतां मोगान चलपाक ते विसरलेले. आनी आयज बाब म्हणून इग्रोज मातेन तेंच जाता. आमी फकत पळयना कोण कांतार बरें करता, कशे भाशेन कोण शर्माव दिता, कशे भाशेन मीस जाता, कशे भाशेन भायलो दोबाजो जाता, पूण आमी आमचें काळीज कशे भाशेन आमचो संबंद देवाशी आहा, कशे भाशेन आमी एकामेका कडेन जियेता, कशे भाशेन आमी मोगान चलता तें आमी विसरल्या. आमी येता इगर्जेक, आमची जी चाल आहा ती आमी कोत्ता, मीस आयकोता, तेज कोत्ता, मागणें कोत्ता, नोवेना कोत्ता, वेस्प कोत्ता, सगळें रितीराक पासून वेता. पूण जेन्ना आमची चाल जी करूंक जाय ती इगर्जेन आमी कोत्ता, जेन्ना आमी घरा वेता, आमच्या कुटुंबांनी आसता, आमच्या सोयऱ्या शेजाऱ्यां मदीं आसता, आमी मोगान चलपाक विसरता. याज्ञीक पासून तशेंच करतात. ते आतां बुडल्यात आपल्या पयशांनी, दुडवांनी, एडमिनिस्ट्रेशना मदें, पूण लोकां बरोबर कसो संबंद दवरूंक जाय, कशे भाशेन मोगान चलोवंक जाय
ते आतां विसरल्यात कित्याक तांचेर इतलो वार पडला. हाका बातीस दिवंक, हाचें काजार करूंक, हाका फोंडान घालपूंक, हाका हाचो इंतेर करूंक. पूण हे सगल्या दोगांजांनी इतलें वार पडलां, सगलें मेंटेनन्स आनी की आमी विसरल्या कशे भाशेन आमी देवा भाशेन गवळी जावपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां एक इग्रोज मात दिल्या, आमचो मोग ताजेशी वाडोवंक, आमचो समून ताजेशी वाडोवंक, आमचो मोग एकामेका कडेन वाडोवंक, आमी आतां फकत भायल्या दोबाजांनी, भायल्या रितींनी, भायल्या आमच्या वस्तूंनी आमी आतां बुडल्या. आनी आतां आमचो संबंद जेजूशी ना जाल्यार पयस गेला. आमी फकत आमच्यो रिती कोत्ता, आमचें फकत आमची जें ट्रेडिशन आहा तें कोत्ता, आनी आमचो संबंद देवाशी एकदम पयस जाला. आयज भाव भयणीनो, आमी जे देवाचें उतर जें आयकलां, जें जेजून आमकां आयज उतरांत सांगलां, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक ना जाल्यार, आमी फकत आमच्या रितींनी आमी बुडल्या जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागया. आयज आमची चोत्राय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी सुरवात करुया. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलते राव, आमी ताचें उतर पाळटले राव, आमी खरेपणी दाखयतले जेजू की आमी ताजो मोग कोत्ता म्हणून. आनी जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्ता, आमचो मोग आमच्या पेल्याशी, आमच्या भाव भयणाशी, आमच्या घरकाराशी, आमच्या बायलेशी, आमच्या भुरग्यांशी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातेन वाडत वेतलो. आनी आमी खरेपणी भावार्थी जैसी क्रिस्तांव, खरे क्रिस्तांव जे आमी जियेतले. आयज आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोर्मुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.